कर्नाटकाच्या कावेरी न्हंयचें उदक तमिळनाडू सरकारान वळोवपाचो यत्न केल्ल्यान तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया आड कर्नाटक कारवारच्या लोकांनी कर्नाटक बंद केल्लो। कावेरी न्हंयचें उदक तमिळनाडूत वळयलें जाल्यार कर्नाटकाच्या शेतकाऱ्यांचेर उपासमारीचो वेळ येतलो म्हूण कारवारच्या लोकांनी भिरांत उक्तायल्या। ह्या वेळार कारवारच्या लोकांनी सगळीं सरकारी कार्यालयां आनी वाहतूक आडोवन दवरिल्ली। तशेंच तमिळनाडूची मुखेलमंत्री जयललिताचोय निशेध केल्लो। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कित्याक की म्हणल्यार आमगेले कावेरी उदक कितें आसा ते कर्नाटका उदक आमगेले तमिळनाडाक मुख्यमंत्री हे जयललितान सुप्रीम कोर्टाक एक वादा करतना सुप्रीम कोर्टान आमकां अन्याय केल्ले आसा आनी जयललितान बी आमगेले अन्याय केल्ले आसा। कित्याक म्हणल्यार आमगेले रैत लोकांक आमगेले शेतकारी करतले रैत लोकांक आज उदक ना पिवच्याक। आयचे आमगेले कर्नाटकाचे उदक तमिळनाडाक वयते आसा, आमगेले रैत लोक भीक मागते आसात म्हळ्यार उदक जाय म्हण। आज शेतकारी करूंक उदक ना आमगेले रैत लोकांक, आमगे शेतकारी करतले रैत लोकांक आज उदक ना। हे उदक आमी तमिळनाडाक सोडल्यार आमगेले रैत लोक कितें करचे पडले म्हण आमी ते प्रोटेस्ट करते आसात। आज कर्नाटका बंद केलात आमी, तुम्ही आज राजीनामे दिवन आज आमगेले बरोबर होराटा या म्हण आज ह्या संदर्भा भितर सांगते आसात तुमकां आमी। कावेरीचो जो उदक आसा ते तमिळनाडू सोडका आमगे सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर करपाक चुकील आसा। आमगे महादयीचे जोडणे ते म्हण आसा तेजे आमकां न्याय जालो आसा। हो म्हण आमगे खूब इतले फार्मर्साक प्रॉब्लम जातलो। पिवच्या उदक ना, मागीर कल्टिवेशनाक उदक ना, हेच्यान खूब इतले आमकां प्रॉब्लम जाता। सो आमकां तमिळनाडूचे उदक दिवचें थोडें कमी करून घेवन आमकां पूर्ण प्रमाणात कर्नाटकात दिवन घेवन आमी फार्मर लोकांक वचो कमी घेवन आमगेले बंद खंय म्हणलें आसा, कितें म्हणलें बंद खंय म्हणलें आसा कर्नाटक बंद ऑल कर्नाटकात ऑल ओव्हर कर्नाटक कितले दीस चालू आसतले कितें म्हणलें बंद कितले दीस आज एक दीस आज एक दीस फक्त एक दीस फुडें स्टेप कितें आसतली तुमची मुखार एकदम स्ट्रॉंग स्टेप घेवचे पडटले। कित्याक काय म्हणल्यार आमकां कर्नाटकात खुद उदक ना आनी आमी हे तमिळनाडूक हिंगा थिंगा दिता म्हूण सांगून खूब इतले प्रॉब्लम जाता। आमगे बॅकबोन कितें आसा फार्मर आसा ते एक्चुअली इंडियाचे। कर्नाटका आमी पिकोवन कितें खावका म्हूण सांगल्यार ते फार्मर गटर रपता, फार्मर गटर म्हणजे उदक धांवता, उदक पब्लिका बी उदक दिता पिवच्या बिवच्या ते एकच आसा। आतां तुमकां खबर आसा की उदक खंय येता ना। पण बंदाक सपोर्ट कोण आला तुमचो? आमगेले खूब इतले संघटना आसा, जय कर्नाटक संघटना हांव जनरल सेक्रेटरी आसा। मागीर आतां गेले ते बटाट पक्षाचे आसा, रक्षणा वेदिके हे खूब इतले कन्नड पर संघटने बंद करचो म्हणून मुद्दो घेवन घेवन बंद करते कर्नाटक। म्हणजे हे एज्युकेशन फुडें चालू उरतले खूब बऱ्या प्रमाणांत चालूच रावतले। कित्याक म्हणल्यार आमगेलो हो जस्टीस जावका न्ही, सुप्रीम कोर्ट खंय विधान दिला ते व्हड तेमी ते व्हड पिठाचेर बशिल्ले तेमी विचार करून दिवपाक आशिल्ले। बट खंय कितें चूक जाला ते तेमकां आनी परत आमी चीफ मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टराक कन्विन्स केला, आमी चीफ मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर कन्विन्स केला ते मुखार तेमी पळोवन घेवन आमकां जस्टीस मेळटा म्हण आमगेले हे आसा।